नमस्कार, गोमंतक टुडे इंडियोकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। साकवाळी भुतानीचे प्रकल्प आड आयिल्ले निवेदनांचो पीडीए करतली अभ्यास, उपरांत शो कॉज नोटीस, गरज पडल्यार मान्यताय करतले रद्द, मंत्री राणे आक्रमक। साकवाळचे भुतानीचे वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्पावेल्यान काँग्रेस बीजेपीचे पेटले, दोगूय घालतात एकमेकांचेर। गोंयान इंडिया आघाडींतले दोन मुखेल घटक आप आनी काँग्रेसी मदीं कोफुसांव, अमित पाटकाराचे पक्षवाडीचे वक्तव्य, मुख्यमंत्र्याच्या स्क्रिप्टीचो भाग, आपाचे पालेकाराचो आरोप। तयारी महाराष्ट्र आनी गोंयचो संयुक्त प्रकल्प भायले भायर महाराष्ट्र कर्नाटकाक उदक दिवंक शकना, मुख्यमंत्री दोतोर सावंताचो दावो। रस्त्यांची फोंडकुलां वाडट्या अपघाता आड लोबो गोवायला आनी आमदार केदार नायक मेळ्ळो डीजेपीक, मायकलाचे सरकाराचेर फार। दर बुधवारा मंत्रालयान जनते वांगडा मंत्र्यांनी सादचो संवाद, मंगळारा पणजे भाजपा कार्यालयान कार्यकर्त्यांची आयकपाची गाराणी, मुख्यमंत्र्याचो मंत्र्यांक आदेश। आता खबरो विस्तारांत। भुतानीचो वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्प आंगलड येता ते पळोवन भाजप आनी काँग्रेसीन एकमेकांचेर खापर फोडपाचें काम सुरू केलां। नेमकें चल्लां कितें पळयात हो रिपोर्ट। साकवाळांतल्या भुतानीच्या वादग्रस्त बांदकाम प्रकल्पाचे प्रकरण आंगलड येता ते पळोवन भाजप आनी काँग्रेसीन आता एकामेकाचेर खापर फोडपाचें काम सुरू केलां। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा आपलो आनी भुतानीचो कसलोच संबंद ना। तातूंत भुतानीचो मुख्यमंत्री वांगडचो फोटो परतून व्हायरल जाल्ल्यान मुख्यमंत्र्याची गोची। दुसरी गजाल कोण तुमचो फोटो एक भायर म्हाका केन्ना तरी एका वर्सा पयलीं मेळून गेलो तो काल मेळून गेलो म्हणटा। म्हाका अशें कोण कोण मेळून वताच आसता आनी खंयचेंच परमिशन आनी कितें हें म्हाज्या ऑफिसा कडेन येवंक ना। कोणी परमिशनां दिल्या पळय रे, केन्ना कन्वर्जनां केल्या आनी कसलें लायसन कोणी दिलां खंयच्या प्रोजेक्टाचें तें सोदा तुमी, तुमकांय कळटलें। आनी तेच्या खातीर कोण म्हाका जर आसत जाल्यार हांव फोटो मारचो नासलो, म्हाका लिपोवपाचें आसतलें, ते कदाचित लिपयता आसतलें। त्या खातीर म्हाजो आनी त्या भुतानीचो कसलोच संबंद ना। त्या खातीर नाका जाल्लें जें सांगता पळय न्ही, कोण हें आनी कितें तांची पयलीं हिस्ट्री काडून पळोवची सगळ्यांची उलयता तितक्यांची, आनी कोण कोण खंय आसा तें क्लियर कळटलें। त्या खातीर खंयचो प्रोजेक्ट आतां स्टेटीन येयल्लो खंयचो प्रोजेक्ट जर आसत ताका आमी ऑफिशियली दिता आसत जाल्यार ती गजाल वेगळी आशिल्ली। म्हणून कदाचित बट म्हाजें स्पश्ट मत आसा त्या भुतानीचो आनी म्हाजो कसलोच, आनी म्हाज्या डायरेक्ट ऑफिसांतल्यान किंवा बाबा हांवें सायनींग कसलें परमिशन दिलें, म्हाज्या कडल्यान फायल केली क्लियर जावन, अशें आजून पर्यंत तरी ना। त्या खातीर म्हाजो कसलोच संबंद ना। एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ होल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितें जालां त्या खातीर कशें आसा, आतां फाटल्या सरकारान केल्लें तें हांव ना म्हणूंक शकना, बीग अ चीफ मिनिस्टर म्हणून कदाचित जबाबदार आसतलो, बट म्हाजो डायरेक्टली म्हाज्या डिपार्टमेंटाशी संबंद ना। म्हणजे तूं पळयशीत आसत जाल्यार तें लँड कन्वर्जन, कन्स्ट्रक्शन लायसन, बाकीचें सगळें जें कितें लागता, CRZ हें तें काडून पळयात, म्हणजे तुमकां कळटलें केन्नाच्यान प्रोजेक्ट आनी प्रोसेस सुरवात जाला आनी केन्ना जाला पळय न्ही रे, तेज्या उपरांत सगळें उघड जातलें। सो चुकीचें आसत जाल्यार तुमी रिवोक करपाक रेडी आसतले? पळय, वॉट एवर द थिंग्स तेका प्रोसेस आसा, दॅट प्रोसेस विल फॉलो। भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तनावडे म्हणटा सनद आनी पर्यावरणीय मान्यता काँग्रेसीच्या काळांतली। जाल्यार भुतानीची जी सँक्शन जे केल्लें आसा तें केन्ना केल्लें आनी सरकार कोणाचें तें मातशें काड सोडून म्हाका एक 2-3 दीस दी जाल्यार हांव तुका धाडटा तें। 2007 केल्लें सुरवात जालें अशें म्हजी म्हायती आसा। सनद जी आसा ती तेन्ना मेळिल्ली आसा, तेजें एनवायरमेंटल क्लियरन्स जें आसा तें 2009 मेळिल्लें आसा। त्यामुळे तेजेर अजून म्हणटा तूं डॉक्युमेंट दिता, म्हजे कडेन ना। त्यामुळे कशें आसता की ऑपोजिशन कांय जे लोक हे आसा की उलोवपाक इजी आसता, पण जेन्ना दुसऱ्याचेर बोट दाखयता तेन्ना एक बोट आपल्या कडेन वता, हें मातशें लक्षांत। दुसरे वटेन भुतानीन 14 जुलय 2023 ही जमीन विकती घेतली। अशें आसतना 2007 वर्सा तांकां कोणे परवानगी दिल्ली असो काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकराचो प्रस्न। भुतानीचे भूत हे भाजपाचेच। 8 नोव्हेंबर 2023 तांकां सनद दिली। 2 फेब्रुवारी 2024 डेव्हलपमेंट परवानो दिलो। 2023 आणि 2024 कोणाचे सरकार काय म्हणून कौठणकर विचारता। कितें जालां, काल म्हाका दिसता जो बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा सदानंद शेट तानवडे ताणें एक स्टेटमेंट केलो की भुतानी प्रोजेक्टाक परमिशन्स 2007-2009 टायमार दिली काँग्रेसीचे काळांत। म्हाका त्या खातीर
ताका क्लेरिफाय करचें पडलें, कित्याक हो सामको आज एक सेन्सिटीव इश्यू जाला भुतानी प्रोजेक्ट म्हणल्यार, आनी सबंद गोंयकार आनी स्पेशली सांकवाळाचे लोक ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान उठल्या. एक पयली गजाल लक्षात घेवपाक जाय ते म्हणल्यार भुतानीन ही जमीन केन्ना परचेज केली. ही जमीन परचेज केली 14/7/2023 म्हणल्यार 14 जुलय 2023. तर 14 जुलय 2023 जर जमीन परचेज केली जाल्यार 2007 तांकां परमिशनां कोणी दिली. दुसरें ताका सनद इश्यू जाली 8 नोव्हेंबर 2023 आनी डेव्हलपमेंट परमिशन जें आसा तें 2 फेब्रुवारी 2024 दिलां. आतां 2023 आनी 2024 सरकार कोणाचें आसा? BJPचें आसा. तर पयलीं म्हणल्यार तानावडे, सदानंद शेट तानावडे हो कोण सादो असो मनीस न्हय, तो राज्यसभेचो खासदार, तो BJP जी रुलींग पार्टी आसा ताचो स्टेट प्रेसिडेंट. ताणें पयलीं म्हणल्यार ह्यो गजाली सारक्यो ताका खबर आसूंक जाय. ताणें आपलें इग्नोरन्स पब्लिकाक अशें डिस्प्ले करूंक जायना, लोक हांसतले म्हणून हांचेर. आनी तुमची पार्टी आज असले गजालींनी इनवॉल्ड आसा आनी हाजो दोश तुमी गोंय काबार करपाक उठले हें सबंद गोंयकारांक कळ्ळा. आनी BJP एक्सपोज जाल्ल्या कारणान सदानंद शेट तानावडेन मागीर आनी एक स्टेटमेंट केलो, तो म्हणल्यार गोंयकारूच जमनी विकता म्हणून. गोंयकार जमनी विकता हो फॅक्ट हो कोणूच डिनाय करूंक शकना आनी तो एक भितरलो फॅक्टर आसतलो की आज जे ओवरऑल परिस्थिती. पण हे फॅक्टरा परस म्हाका एक गजाल BJPक आनी तानावडेक विचारीन दिसता, ती म्हणल्यार गोंयकारान जेन्ना जमीन विकली त्या जमनीन जर स्लोप आसलो, दोंगर आसलो, ती जमीन वांकडी आसली जाल्यार ती दिल्लीकारांनी विकती घेतकूच ती सारकी जाली काय म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. भुतानीच्या वादग्रस्त प्रकल्पावेल्यान गोंयभर खवदळ पडिला. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे एक्शन मोडान आयला. सांकवाळांतल्या भुतानीच्या वादग्रस्त प्रकल्पा विरोधात वेगवेगळ्या शिष्टमंडळांनी सादर केल्ल्या कागदपत्रांची तपासणी करपाचो आदेश मंत्री विश्वजितान PDAक दिलो. सांकवाळे येवपा आशिल्ल्या भुतानीच्या प्रकल्पा आड मायकल लोबोन म्हत्वाचें विधान केलां. माणकुल्या गोंयान येदे व्हडले प्रकल्प येवपाक फावनात अशेंय ताचें म्हणणें. 400 ते 500 फ्लॅटांक लायट आनी उदक खंयच्यान दितले अशेंय मायकल विचारता. DGPक मेळपाक आयिल्लो त्या वेळार मायकल उलयतालो. आयकात ताचें म्हणणें. येदे व्हडले प्रोजेक्ट मायज गोंयान उपकारना. कळ्ळें तुका? गोवा बींग अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल स्टेट, वी शूड कीप इट फॉर द जनरेशन नेक्स्ट. जनरेशन नेक्स्टाक कितें मेळटलें? तर येदे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक लागले. आख्खी विलेज ऑर टावन हाव सिटी जी आहा तेजे हेंच चेंज जातलें, नक्षाच चेंज जातलो. वचपाचो हांव स्पेशली टू द टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. देर इज नो वॉटर, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी. हाव आर वी गोइंग टू गिव फॉर दीस पीपल फॉर द न्यू फ्लॅट्स विच आर गोइंग टू कम 400-500 फ्लॅट्स? उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी खंयसून दितले आमी? सांकवाळांतल्या भुतानीच्या वादग्रस्त प्रकल्पा आड थळाव्या लोकांनी आवाज काडिल्लो. उपरांत विरोधी आमदार तशेंच सामाजीक संघटनांनी ह्या प्रकल्पावेल्यान सरकाराचेर फोग काडिल्लो. भाजपाचो आमदार मायकल लोबोनूय हो प्रकल्प रद्द करपाची मागणी केल्या. हे फाटभुंयेर नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे एक्शन मोडान आयला. भुतानीच्या प्रकल्पा आड वेगवेगळ्या शिष्टमंडळांनी सादर केल्ल्या कागदपत्रांची तपासणी करपाचो आदेश मंत्री विश्वजितान PDAक दिलो. सगळ्या कागदपत्रांची तपासणी केल्या उपरांत भुतानीक कारणां दाखय नोटीस जारी करून प्रकल्प रद्द करपा विशीं निर्णय घेतले अशें मंत्री विश्वजितान स्पश्ट केलें. नमस्कार. आयज हांव पळयता की सगळे कडेन चर्चा चल्ल्या भुतानी इन्फ्राचो खूब व्हडलो कितें आसा. पयलींच्यान जायते परमिशनां ताका दिल्ली आसा, जायते कन्वर्जन ते प्रॉपर्टीचे जाल्ले आसा आनी हांव मंत्री जावपाचे पयलीं हे सगळे गोश्टी घडोवन आयल्या. म्हणूनच आयज डिसिजन आमी जे घेतल्या की बोर्डान आमी योग्य तरेचे निर्णय घेवपाची गरज आसा. मेंबर सेक्रेटरी प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी मार्मोगोवा जे कितें रेप्रेझेंटेशन्स आयल्या ह्यो सगळे आमी ताका धाडून ते व्हेरिफिकेशन करपाक आमी सांगलां. व्हेरिफिकेशन केल्या उपरांत आमचे कडेन धाडपाक लायल्या. बोर्ड मिटींग स्पेशली आपयल्ली आसा. म्हणजे हे सगळे व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स जाल्या उपरांत बेस्ड ऑन द फॅक्ट्स व्हेरीफायड बाय द मार्मोगोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आमचे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी योग्य तरेचे डिसिजन घेवपाचें ठरयलें आसा. जर हे फॅक्ट्स जे रेप्रेझेंटेशनान आयल्या हे सारके जाले काय फॅक्च्युअली करेक्ट आहा तर आमी योग्य तरेचे निर्णय आमी घेतले. मुख्य म्हणजे कितें आसा की आमकां खंयच इल्लेगिलिटी जाल्ली नाका आनी 17A आमी हिल कटींग परमिशन आमी दिवंक ना आयज पर्यंत आनी ते प्रोसेस बी जावंक ना आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान. आनी विशय हिल कटिंगाचो आमचे कडल्यान येना कारण आमी परमिशन दिवंक ना. आनी हे फॅक्च्युअल व्हेरिफिकेशन जाले उपरांत जर आमकां दिसलें की कितें तरी गडबड आसा एंड फॅक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन एंड जे कितें रिप्रेझेंटेशन ह्या कंपनीन आमकां दिल्लें आसा तें चुकीचें आसा, आमी फाटीं सरचें ना हे रिवोक करपाक. आनी कितलेय व्हडली कंपनी आसल्यार आमी हे रिवोकेशन करपाक आमी फाटीं सरचें ना. आनी हे आमचे ठाम निर्णय आसा की कितें गोंय राज्यान घडटा
ते कायद्याप्रमाणे गायडलायन्स प्रमाणे हे सगळे व्हेरिफिकेशन जावन फॅक्च्युअली जर करेक्ट असले तर गोष्ट वेगळी आसा, पण जर फॅक्टली जर रॉंग रिप्रेझेंटेशन आमकां दिल्लें आसा तर आमी ह्या प्रोजेक्टाचो पूर्णपणे बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमी हेजे सगळे परमिशन आमी विथड्रॉ करतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकाराच्या परवानगी बगर महाराष्ट्र सरकार तिळारी धरणाचें उदक कर्नाटक राज्याक दिवचें ना अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणी बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली. तिळारी धरण गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारान मेळून बांदलां. ताचे 80% उदकाची पुरवण गोंयाक जाल्यार 20% महाराष्ट्राक जाता. तिळारी धरणाचें उदक कर्नाटकाक दिवपा संबंधी गोंय सरकाराक विश्वासान घेतले बगर महाराष्ट्र सरकार कसलोच निर्णय घेवचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. म्हाका 8 काय 10 वर्सांच्या उपरांत पयले फावटी तिलारीची मिटींग घेवपा खातीर महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्या बरोबर हांव मुंबय गेल्लो. तिलारी एग्रीमेंटाच्या नुसार आमचो आनी महाराष्ट्राचो एग्रीमेंट आसा. 80% उदक तशें आमकां मेळटा तिलारीचें, 20% उदीक महाराष्ट्राक मेळटा. आनी सगळें जें आहा पळय न्हू मेंटेनन्स हे ते करता. फॉर दॅट पर्पज वी आर गिवींग ऑल्सो सम मनी फॉर देम. कितले ते म्हाका आतां खबर ना, बट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट खंयच्याच पद्दतीन ते कर्नाटकाक उदक दिवपाक शकना. वयल्यान आमी तेंच्या कडेन आनी हे सुरवात केला की तिलारीची हायट वाडोवची, जेणे करून आमकां उदीक एक्स्ट्रा दिवचें किंवा तांकां लागतलें वापरचें, हाजेर सुरू आसा. बट विदावट अवर कन्सेंट महाराष्ट्र केन्ना दिवचें ना. बरें महाराष्ट्र कर्नाटकाक उदक दिवचें ना हाजी म्हाका 100% खात्री आहा. पॉलिटिकली सिच्युएशन सुद्दां कितें आसूं जाल्यार ते दिवपाक शकना कायद्यान. तिलारी प्रोजेक्ट हो इज अ जॉयंट वेंचर ऑफ गोवा अँड महाराष्ट्र. त्यामुळे थंय कितेंय बदल जावपा आमची मान्यता जाय पडटा, म्हणजे आमची NOC जाय पडटा, मान्यता जाय पडटली. आमचे कडेन तो विशय महाराष्ट्र सरकार उलोवचें पडटलें. अजून पर्यंत तशा प्रकारची कांय उलोवप जावं ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की आमी हे चिंता करपाची गरज ना. ओके, कांय करपाक गरज ना न्ही. दुसरो कोण तरी खंय तरी उलयतलो आनी आमी परत उलयत रावपाचें बाकी सगळें काम सोडून गरज ना. राज्यांत ट्रॅफिक पुलिसांकडल्यान पर्यटकांचो छळ सुरूच. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत आश्वासन दिवन लेगीत कांयच फायदो जावंक ना. हेल्मेट गाडयेचे सगळे डॉक्युमेंट आसून लेगीत पुलीस पर्यटकांक बेश्टेच आडयतात. पर्यटन मंत्री राज्यांत पर्यटक येवचे म्हूण यत्न करता, मात ह्या चळणुकेक लागून पर्यटकांचो आंकडो देंवता असो आरोप कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला. गोंयांत वाडपी रस्ते अपघाता विशीं आनी गोंयांत येवपी पर्यटकांचो पुलिसांकडल्यान जावपी छळणुके विशीं कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो तशेंच साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांची भेट घेतली. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिवन लेगीत कांयच फायदो जावंक ना. राज्यांत ट्रॅफिक पुलिसांकडल्यान पर्यटकांचो छळ सुरूच आसा म्हूण आमदार मायकल लोबोचो आरोप. ऑफिसरान सांगलां आमकां की ट्युरिस्टांक विदाउट विजिबल वायलेशन स्टॉप करचें ना. दिस इज द ओनली स्टेट वेर द ट्युरिस्ट आर बींग हॅरेस्ड. आनी हे उतर यूज केला भितर हॅरेस्ट म्हणून. आनी हे लेटराचेरूय तांकां बरोवन घातला की तुमी एकदां ट्युरिस्टाक स्टॉप केलो जाल्यार फुडें आनीक स्टॉप करूंक उपकारना, तेजें मेकॅनिझम हाडा म्हणून. इफ देर इज अ विजिबल वायलेशन, स्टॉपिंग. Every tourist is being stopped who is wearing a helmet with a stripe over here. He is stopped. They are going to go with bad memories. Kalangut to Baga, Anjuna Vagadar, Shapra Vedam sir, so good a stop. And if they go to Old Goa and if they go this side, Mangeshi and all, total 9 times a day. So तेंका सांगला आमी अशें जाता म्हणून. आनी तुजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आहा ते करता हे बंद जावपाक जाय. ट्युरिस्ट कॅनॉट गो विथ बॅड मेमरीज. एज इट इज ट्युरिजम इज गॉन डावन इन द स्टेट. मिनिस्टर सगळो प्रयत्न करता ट्युरिस्ट येवचे, पूण हिंगासर जो तर आमीच हॅरस करपाक लागले जाल्यार कशें येतलें. क्लीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीरूच आमी हिंगा येयल्ले आहा. जे ट्रॅफिक पुलीस जे PI जे आहा ते सांगतात की सगळ्यांक स्टॉप कर. तुमी वचोन पळया, मिडियावाले सगळे वचोन पळोवपाचे आनी व्हिडिओ काडूंक जाय. एका कडेन 15 जाणांक स्टॉप करता ते. म्हणजे तुका जो तर स्टॉप केला, इफ यू आर अ टुरिस्ट विथ युअर वाईफ शी इज सिटिंग बिहाइंड, याला बीइंग स्टॉप फॉर 15 मिनिट्स फॉर व्हॉट रिझन? लायसन हा, हेल्मेट घातला, स्ट्राईप घातला, सगळे घातला. जे तू 15 मिनिट कित्याक रावतलो टिल यू मीट दॅट ऑफिसर अँड शो युअर लायसन फॉर व्हॉट रिझन? इज दिस व्हॉट टुरिझम वी आर आस्किंग फॉर? त्या खातीर आयज CMाकूय सांगतलो हांव की आमी हे ऑफिशियल लेटर केला. तुवें एश्युरन्स दिल्या हावजान की ट्युरिस्ट वील नॉट बी हॅरेस्ड, बट दे आर स्टील बींग हॅरेस्ड. तशेंच गोंयांत वाडपी अपघातांक लागून आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायलो.
कोणा कडेन वाहन चलोवपाचो परवानो आसा तांकांच गाडयो चलोवपाक दिवच्यो. लायसन नासतना कांय तरणाटे गाडयो चलयतात. हाका लागून अपघातांनी वाड जावन जीएमसींतल्यो खाटी भरल्यात अशें म्हणीत आमदार मायकल लोबोन सरकाराक घरचो आहेर दिला. एक इम्पॉर्टंट डिस्कशन जे आज पुलिसां कडेन जालें की एक्सिडंट्स हॅव इन्क्रीज इन द स्टेट ऑफ गोवा. आनी जेन्ना एक्सिडंट इतले वाडटा आनी यंग भुरगीं जेन्ना आमची ते एक्सिडंटांनी इन्वॉल्व जावन मरता, म्हणजे आमी पळयला ते 3 जाण बायल्यो 2 जाण यंग भुरगे, लेस देन 72 hours 7 accidents. It has sent shocker waves across the state. आणि हितून रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती आमी घेवपाची गरज. आमी म्हणजे पेरेंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक विदाउट हेल्मेट घरांतसून भायर बायकाचेर धाडूंक पारना. आनी भुरगे जे यूथ आहा 18 years and above who have got driving license only should ride or drive car or ride a bike. आता हितून आमी पळयला की विलेजींनी खुबशे धाकटे भुरगे 14 वर्सां 13 वर्साचे भुरगे बायकी चलयना, हेल्मेट ना काय ना तेंचे कडेन लायसनूय ना. आमी आयज डीजीपीक सांगला की हेचेर तुमी एक पुलीस स्टेशन वायज तुमी एक मिटींग आपया म्हणून पंचायती वांगडा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. ह्यान फुडें सगळ्या मंत्र्यांनी लोकां वांगडा संवाद सादप गरजेचें आसतलें. सगळ्या मंत्र्यांक जनते वांगडा संवाद सादपाचो आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला. भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणी बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली. दर बुधवारा सकाळी 10 ते 12 वरां मेरेन सगळ्या मंत्र्यांनी मंत्रालयांत लोकां वांगडा संवाद सादचो. तशेंच सप्तकांतलो एक दीस पणजेच्या भाजपा कार्यालयांत हाजीर रावन कार्यकर्त्यां वांगडा संवाद सादप गरजेचें अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट सांगलां. भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर आणि पार्टी हाजी दोगांची मिटींग आशिल्ली. मिटींग 2 गजाली मेन म्हणजे स्वच्छता ही सेवा हो कार्यक्रम जो 15 दीस 17 सप्टेंबराच्यान सुरवात जाला 2 ऑक्टोबर पर्यंत चलतले. सगळ्या आमदारांनी आणि सगळ्या मंत्र्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटांनी पंचायत ह्या सगळ्या लेवलाचेर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात करचो हाज्या खातीर आशिल्ली. आणि दुसरें आमी पळयता की एकंदर सगळ्यांच्या मदीं कॉर्डिनेशन पार्टी आणि मंत्री आणि आमदार हांच्या मदीं कॉर्डिनेशन करता आसतना एक 2-3 गजाली डिसायड केल्या की सगळ्या पब्लिकाक मेळपा खातीर सगळे मंत्री एवरी बुधवार सकाळी 10 ते 12 पर्यंत कॅबिनेट सुरू जावच्या पयलीं कंपल्सरी आसचे. सगळ्यांची डिमांड म्हणजे आमदारांक आनी पब्लिकाकूय थंय मेळटले. ताज्या व्यतिरिक्त एवरी मंगळार आमचो एक कोण तरी मंत्री हो पार्टी कार्यालयान बसतलो, जेणे करून पार्टी कार्यालयान भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय तो मेळपाक शकतलो. अशा पद्दतीत कॉर्डिनेशनांतल्यान म्हणजे पार्टी बरोबर सगळ्यांनी मेळून काम करचें ह्याच्या खातीर आयची मिटींग आशिल्ली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक सगळ्यांत चड इंडिया आघाडीचो भंय आसा. राज्यांत 40 मतदारसंघांत काँग्रेस पक्ष संघटना वाडयतले हे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराचें विधान मुख्यमंत्र्याच्या स्क्रिप्टीचो भाग आशिल्ल्याचे आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. अशें आसलें तरी विरोधी पक्ष नेतो तशेंच राहुल गांधीकूय आघाडी जाय. देखून पाटकारान केल्ल्या स्टेटमेंटाचो कांयच परिणाम जावचो ना अशें अमिताचें म्हणणें. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसा पळय तो सगळ्यांत चड भिता एलायन्साची ही जी स्क्रिप्ट आसा पळय ती म्हाका खंय तरी चीफ मिनिस्टराच्या स्क्रिप्टाक खूब लागीं कशी दिसली. एक गजाल सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन लढले तेन्ना आमी अनावन्स केल्लो प्रपोजल वेन्सीक सावथ गोवा कंटेस्ट करचो म्हणून. बीग हार्टेड वी शोड बीग हार्ट आनी लोकांची डिमांड आसा की एलायन्स आसचें म्हणून आमी एलायन्स म्हणून फुडें व्हेलें. फुडें व्हरता आसतना वेन्सी सेड येस वी विल नॉट कंटेस्ट एंड वी विल सपोर्ट द कॅन्डिडेट ऑफ काँग्रेस पार्टी. 3 मेजॉरिटी 15,000 वोटाच्या कावंटान कॅप्टन विद्यार्थो जिखलो आनी तातूंत भितर सगळ्यांत व्हडलो वांटो आसलो तो म्हणजे वेन्सी आनी बाब क्रुजाची दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स आनी मॅक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स आनी हायेस्ट लीड इन द स्टेट ऑफ गोवा थंयच्यान आयली. आनी तश्यो वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कुर्तरी आसूं आनी खंय आसूं काम जें केलें आम आदमी पार्टीन खांद्याक खांदो लावन काँग्रेसी तें काम म्हाका दिसता खंयच्याच परिस्थितीन काँग्रेस पक्षूय हे करपाक इग्नोर करपाक शकना. तेन्ना अशा प्रकारचो जर स्टेटमेंट जर एक प्रेजेंटान आयलो जाल्यार यू कॅन प्लीज आस्क हिम बाय सच अ स्टेटमेंट हेज कम. लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं किंवा काँग्रेस पार्टीचे जे बाकीचे लिडर्स आसूं ज्यांनी खांद्याक खांदो लावन एसेंब्ली भितर काम केलां. एसेंब्ली भितर काम करता आसतना खंयच एलायन्स म्हणून आमी गोंयचो घात करूंक ना. गोंयकारांक जशें वेन्सीबान म्हणलें की गोंयकारांक दिसता की वी शूड कंटेस्ट 2027 टुगेदर
LOP, Leader of Opposition, particularly has said that yes, we are going to be together in 2027. You see the statement of Rahul Gandhi when he said that yes, and alliance will fight the next few further assembly elections also together. Jenna Ashe statement astana, I don't find any consequence to that statement. Maybe he has been misinterpreted, we do not know. I do not wish to comment as far as his personal statement or as the party president's statement is concerned. We are going to fight these elections together. आणि जर गरज पडली for the interest of Goa, alliance may be formed of third front. Why should there not be? Because people of Goa want this corrupt BJP government out of this state. Chief Minister is very scared of alliance. आणि त्या भयातल्यानूच तांणी लास्ट टायमूय तोडपाक प्रयत्न केलो alliance. खूप तरेन प्रयत्न जाल्ले, वेगवेगळ्या रितीन प्रयत्न जाल्ले आणि इंटरनली विदीन द पर्टिक्युलर पार्टीज ऑल्सो देर हॅज बीन ऑपोजिशन टू अलायन्स फॉर्मेशन. बट आय थिंक वन थिंग इज क्लियर, Goa and Goans need to be put on the top list, and top list, if you want to put them in the top list as Goa and Goans, understand one thing is that they want alliance. दक्षिण भारतांतले कांय राज्य आनी राजकीय पक्ष हिंदी भाशेक प्राधान्य दिनात. हिंदी भास उलोवप आनी समजून घेवपाचो यत्न लेगीत करिनात अशें विधान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. हिंदी राष्ट्रीय भास आशिल्ल्यान सगळ्यांनी ह्या भाशेक प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. हिंदी सयत हेर प्रादेशीक भाशेचो प्रचार जावपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. हिंदी को राष्ट्रभाषा जब डिक्लेयर किया तो सभी ने राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए, खास करके सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो कुछ राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए तैयार नहीं थी. तभी यानी केंद्रीय गवर्नमेंट ने वहाँ के राष्ट्रभाषा प्रमोशन के लिए हर जगह पे इस तरह के बोर्ड और इस तरह के डिपार्टमेंट्स के थ्रू कोशिश की. लेकिन आज भी कुछ सदर्न पार्ट के सदर्न स्टेट्स राष्ट्रभाषा समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे. कुछ लोग जानबूझकर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी, यानी चाहे हम बोलते हैं कि रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए. रीजनल लैंग्वेजेस शुड आल्सो कम इनटू द शेड्यूल, आनी चाहिए और उनके रीजनल लैंग्वेजेस बढ़ने चाहिए. इसके साथ साथ जब हम देश में सभी जगह से यानी कोऑर्डिनेशन के लिए हो या एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब हम घूमते हैं, जब हम भारत देशवासी कहते हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम एक भाषा से हम जुड़े, जो हम इस एक देश से जुड़ते हैं उसी तरह से कम समझना तो चाहिए. इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा से लेके सभी उसकी व्याप्ति प्रसार बढ़ना चाहिए. फोंड्या तालुक्यांतल्या मापा पंचवाडी वाठारांतल्या एका सांत चलयेचें अपहरण जालें. ह्या प्रकरणांत संबंदीत चलयेच्या बापायन सिताराम गांवकर हाणें फोंड्या पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली. उपरांत पुलिसांनी सिताराम गांवकर हाका अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास फोंड्या पुलीस करतात. फोंडा पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत जी मापा पंचवाडी येता त्या पंचवाडीक एक चलयेचें अपहरण मापा पंचवाडी रावता तेणीच केल्लें आसा अशें म्हणून तक्रार चलयेची जो बापूय आसा तेणी फोंडा पुलिसांनी तक्रार काल दिल्ली आसली. आनी ह्या संदर्भांत फोंडा पुलिसांनी चवकशी केली आनी जेन्ना तपास चालू केलो तेन्ना कळ्ळें की दोगांय खंयचे कडेन जाल्यार तेंची मोबायलाचे हेजे वयल्यान तांकां दोगांकूय ताब्यान घेतलेले आसा. आनी ताका जेन्ना फोंडा पुलिसांनी हाडून तेजी चवकशी केली आनी तेन्ना ताचे रितसर अटक केल्ली आसा. आनी दोगांची चली आनी जो चलो आसा जो सिताराम लक्ष्मण गांवकर वय 40 हेंची दोगांची मेडिकल करपा खातीर उपजिल्ला हॉस्पिटलांत तांकां येल्ले आसा. दुसरे वटेच्यान जो तेंची कुटुंबीय आसा चलयेची तीवूय बी फोंडा पुलीस स्थानकाचेर दाखल जाल्ली आसा. आनी जो अहवाल जो रिपोर्ट कितें मेळटा हॉस्पिटलाचो त्या संदर्भान तेजेर एक्शन मोड जातली अशी म्हणून फोंडा पुलिसांनी सांगलें आसा. फोंडा पुलीस स्थानक जो गांव PSI आसा तो तपास करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. फाटलो 1 म्हयनो जालो मोरायली कुडचड्यार कोयराची गंभीर समस्या उप्राशिल्ली. कितले फावट सांगून लेगीत लोक कोयर हाडून उडयताले. ह्या कोयराक लागून थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडलो. तशेंच थंयच्यान यो वच करतना नाकार हात धरून वचचें पडटालें. हे फाटभुंयेर बुधवारा काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वचून पळोवणी केली आनी हे विशीं भलायकी अधिकाऱ्याक कळीत केलें. ते प्रमाण बेरेस्तारा सगळो कोयर थंयच्यान काडून जागो नितळ केलो.
वास मारता वास भितर येतालो वारें येयले काय भुरगीं दार वगळें उडून करतालीं सामकी असलो वास येतालो एक टायमार जेवपाक जायनासलें इतले वास येतालो हे तुमकां सदां सकाळी सांजे कचरो आनी कितें करता इतलो हाडटा खंयच्या हॉटेलांतल्या हाडून भरून दवरताय आनी हांगा हिंगा हाडून दवरताय ट्रक आनी ते कावळे सगळे हाडून आमच्या गॅलरीन बसता घेवन आमी रमेश पाडकार आनी आमी भोंवपा येयल्ले कित्याक आमी भोंवता आसतना आमकां लोकांनी कंप्लेन येयली की हांगा कचऱ्याचो वास येता आनी सुचपा जायना म्हणून आमी पळोवपा येयले मागीर पळोवपा येयले जाल्यार पळयलें खरेंच हांगा वास मारता रावपाचें ना आनी वचपाचें ना हे सायडीच्यान आनी मागीर आमी हेल्थाक कंप्लेन केली आनी तिणी सांगलें मागीर आयज धाडटा म्हणून ताका पळोवपाक आनी आमी हांगा रेडी रावले ते येतले म्हणून पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा आमी सकाळ फुडें येता म्हणल्यार सगळें निवळ करून ग्रावंड करून दवरला मोरायले आसा आनी हो इशू आसा आतां फाटले एक म्हयन्या पासून लोक हेचेर त्रास जाता पूण हो इशू आसा तो एकूच म्हयन्या पयलीं न्हू ती सांगता 10 वर्सां जाली हो इशू आसा मेन इशू म्हणल्यार कितें ही लोकॅलिटी हांगा फ्लॅट्स आसा लोकांची घरां आसा पूण कितें आसता ती गार्बेज कलेक्शन जाताले ती रिक्षा जावं ट्रक हाडून हांगा पार्क करताले नाजाल्यार हांगा डावट करताले तेजो वास ह्या लोकांक दीस रात घेवपा पडटाली ती सांगता एक की लोक सोयरे भितर दार उक्ती सुद्दां करपाक मेळनाशिल्लें TCAC प्रेसिडेंट आसा अमित पाटलाचो जो लोकल लिडर आसा तशें तेंचे जे कार्यकर्ते आसा येवन ह्या इशूचेर लक्ष घातलें आनी तेजे ताबडतोब खंय तरी हेल्थ कुडचडें कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान लक्ष घालून रातचे रात जो कचरो आशिल्लो तो उखल्ला आनी आयज तेंचे जे हेल्थ सेंटराचे जे अधिकारी आसा तेणी येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी हे इन्स्पेक्शनाचेर दखल घेतले ते बरोबर आसा जे काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आसा तेणी सांगलें की हेजे मुखार अशी गोश्टी जाल्यार आमी परत एक फावटी स्ट्रॉंग एक्शन घेतलें कुडचड्या एसोसिएशनान. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजय राव तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.